मांद्रे जुनसवाडो वाठारांत आशिल्लो लोखणाचो फुटब्रिज लोकां खातीर तशेंच पर्यटकां खातीर धोकादायक जाला। ह्या पुलाची दुरुस्ती करून नाशिल्ल्यान पुलाक जायते कडेन कळम आयल्या, तशेंच पुलावयले पत्रे उखल्ल्यात। देखून ह्या पुलावयल्यान चलून वचपी लोकांक बरेच त्रास जातात। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। आमी आसात जुनसवाडा मांद्रे हांगासर ह्या जुनस न्हंयचेर आपले पयलींचे मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी पर्यटकांची गैरसोय दूर करपा खातीर ह्या पुलायल्यान थेट दर्यार वचपाक ही सोय केल्ली आनी त्या उपरांत ह्या पुलाची दुरुस्ती सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान ह्या पुलाक ठिकठिकाणी म्हणजे जायत्या वाठारांत गंज आयिल्ले आहा। त्या चलान वचपी जे पत्रे घातलेले आहा लोखंडाचे ते उचलतात आनी चलपा खातीरय अडचणी येता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करची जेणे करून पर्यटकांक बरी सोय जातली। पयलीं ह्या वाठारांत तसो पूल नाशिल्ल्यान जे थळावे सेग वेवसायीक रेस्टॉरंट मालक आशिल्ले ते खर्च करून लाकडी उड्डाण पूल करताले आनी आपल्या ग्राहकांची सोय करताले। परंतु आयज सरकारल्यान साधन सुविधा सोयी करपा खातीर करोडो रुपया खर्च करतात, पूण जे साधन सुविधा उपलब्ध जाता ताची देखरेख करपा कडेन सरकार दुर्लक्ष कित्याक करता असो प्रश्न तयार जाता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्ती करची। थंय गंज आयिल्ली आसा, लोखंड कलमेल्लें आसा, ताका रंगरोटी करची। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।